प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 10वा विसवोर, वोड 32 ते 45 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 10 वर्सेस 32 to 45. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ते जेरुजाल्याक चोडून वेताले. जेजू शिसा फुडें चलतालो. शीस गाबोरलेल्या आनी फाटल्यान वेताली ती भियेल्ली 12 जाणांक नव्यान लागीं घेवन आपणाक घडचें आसलें ते विशीं अशें तो तांकां सांगूंक लागलो. पळयात, आमी जेरुजाल्याक चोडून वेतांव आनी मनशाचो पूत मुखेल याजकांक आनी धर्मशास्त्र्यांक पराधीन जावचो आसा. ते ताचेर मरणाचें फर्मोण मारतले आनी ताका विदेशाचे आधीन करतले आनी ताच्यो केडण्यो करतले. ताचेर तिपी उडयतले, ताका जेरमोण दितले आनी जिवेशी मारतले आनी 3 दिसा उपरांत देव ताका पुनोर जिवंत करतलो. जाकोबाचे आनी जुआवांचे मागणे. झेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआव ताचे सोर्शी आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुवें आमकां एक उपकार केल्लो आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमचे खातीर कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी म्हणलें, तुजे मोहिमेंत एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळो. हांवें पियोवचें आसा त्या पात्रांतलें तुमच्यान पियोवंक जायत, वो हांवें घेवचो आसा तो बातीस तुमच्यान घेवंक जायत? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पियोवचें आसा त्या पात्रांतलें तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवचो आसा तो बातीस तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या वा दाव्या हाताक बसूंक दिवंक म्हज्या हातान ना. तें देवान तयार करून दवरलां तांकां. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआवांचेर चिडले. देखून तांकां आपणा चडशीं आपोवन जेजून म्हणलें, विदेशामध्ये तांचे अधिकारी म्हणलेले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तीन चलयतात म्हूण आनी तशेंच तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणो. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत तो सगळ्यांचो गुलाम जावचो. कित्याक मनशाचो पूत आपुणूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक न्हय, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणी पासून दिवंक आयला. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत 2 वस्तू घडटा. पयली वस्त म्हणल्यार जेजू आपल्या शिसांक 3रे फावटी सांगता की तो आतां जेरुजाल्याक वेता. थंयसर याजनीक, फारिजियो, धर्मशास्त्री जेजूक आतां जिवेशी मारतले, पूण तो 3 दिसा उपरांत पुनर्जीवन जातलो. आनी भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता की जी वस्तू जेजून तांकां सांगल्यो, आपल्या शिसांक सांगल्यो, तांकां त्यो कळूंक ना. कित्याक तांकां कळलेलें जाल्यार जाकोब आनी जुआव ह्यो आयज जें जेजूक मागूंक सोदताले तें घडचें ना आसलें. कितें घडटा? जेजू जेन्ना तांकां सांगता की तो जेरुजाल्याक ताका जिवेशी मारतले, तो पुनर्जीवन जातलो 3ऱ्या दिसा. भाव भयणीनो, जुआव आनी जाकोब जाबदाचे पूत येतात जेजू कडेन म्हणटात, गुरुजी, तुवें आमकां एक उपकार केल्लो आमकां जाय. आनी तेच्या उपरांत ते कितें म्हणटात? ते म्हणटात, तुजे मोहिमेंत एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. भाव भयणीनो, जुआव आनी जाकोब जेजूक विचारतात वा सांगतात, जेजू, तूं तुज्या मोहिमेंत येतानाच आमकां एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक बसय. म्हणजे कितें भाव भयणीनो? जो कोणाच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसता, समजा तो एक अधिकार आहा, तो कित्याक बसता? कित्याक ताका आतां सांगूं जाता की अशें घडटा, तशें घडटा, हाका कसलें काम करूंक जाय, ताका तसलें काम करूंक जाय. म्हणजे जो कोण एका अधिकाराच्या लागीं बसता ताका कसलो एक पावर आसता, ताका एक पदवी आसता. कित्याक ताच्यान तो जो बसलेलो ताका कितें सांगूंक जाता. म्हणजे कोण येयलो जाल्यार
तांकां फावर मागूंक जाय जाल्यार हें सगळें करूंक जाता. आनी जाकोब आनी जुआंव जेजूक सांगतात की जेन्ना तूं तुज्या मोहिमेन येतले, जेन्ना तूं एक राजा जावन येतले, आमकां एकल्याक आमी दोगूय भाव आहात, एकल्याक उजव्याक दुसऱ्याक दाव्या हाताक बसय. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार कितें घडटा? जेजू तांकां सांगता, तुमी कितें विचारतात तें तुमीच नोकोत. तुमी नोको म्हजी राजवडकी कसली ती. तुमी नोकोत की म्हज्या राजवडकेन हांव आयलां दुसऱ्यांची चाकरी करपाक, दुसऱ्या पासत वावर करपाक. हांव म्हाका लोक वावर करपाक येवंक ना, म्हाका म्हजी चाकरी करपाक येवंक ना. हांव आयलां तांची चाकरी करपाक. हांव आयलां ताजो सेवक जावन. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो तांकां सांगता ह्यो वस्तू, त्या वेळार शीस तांकां सजमना. कित्याक ते एकामेकाचेर आड येतात, ते जुआं आनी जाकोबाचेर आड येतात, ते आतां ताचेर रागार जातात. कित्याक भाव भयणीनो, तांचें चिंतप कसलें आसलें? तांचें चिंतप फकत ह्या संवसाराचें आसलें. तांचें चिंतप आसलें की तांचें व्हडपण कशें जातलें. जे भाशेन आयज भाव भयणीनो, जो कोण संवसाराचो लोक आसा तांकां पोजिसांव जाय, तांकां व्हडलें नांव जाय, तांकां व्हडलो अधिकार जाय. पूण देवाच्या राज्यांत जो कोण देव आपलो ताका अधिकार दिता, जो कोण ताचें प्रमोशन करता, ताका ताचें पोजिशन वाडयता, तो आतां सगळ्या लोकांचो गुलाम जाता, तो आतां दुसऱ्यांचो सेवक जाता. पूण आयज भाव भयणीनो, आमी खरे भशेन पळयत जाल्यार जो कोण खरेपणी संवसारान व्हड जाता, ताजो लोक गुलाम जाता, ताका सेवा कोत्ता, ताका आदार करता, ताका सगळें बरेंपण दिता. पूण जो कोण खरेपणी देवाच्या राज्यान आसा, ताचे बरोबर अशें घडपाक एकदम हें सारकें न्हय. कित्याक जो कोण इतलो देवाच्या राज्यान व्हड जाता, तो आतां सेवक जाता, तो दुसऱ्यांचो गुलाम जाता, तो दुसऱ्यांची चाकरी करता. आपूण आपलो जीव सोडून, आपली खोशी सोडून तो दुसऱ्यांक बरें करपाक वावुरता. तर आयज खरेपणी आमी देवाची भुरगीं जाल्या, खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्या, खरेपणी आमी देवाच्या राज्यान आसा जाल्यार आमी आमकांच विचारुया, आमी खरेपणी दुसऱ्यांक आमचे गुलाम करता, वो खरेपणी आमी दुसऱ्यांचे गुलाम जावन तांकां आदार करता, तांची सेवा करता. आयज आमी हे उतराचेर नियाळ करुया आनी खरेपणी जें जेजून आमकां सांगलां तें आमी करूंक ना जाल्यार देवाचें बोगसणें मागुया. जेजूक आमी पातकी म्हणून आमी मागून घेवया आनी आमच्या मनाची नोसणी करून आयजतान दुसऱ्यांची सेवा, दुसऱ्यांक आदार करपाक आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.